भौशीक भलायकेच्या हिताच्या नजरेन केंद्र सरकारान व्हडलो निर्णय घेतला आणि 16 फिक्स डोस कॉम्बिनेशन म्हणल्यार FTC वखदांक बंदी घाल्या। ही वखदां कसलीच डोस वैजकी कारणां बगर वापरतात अशें दिसून आयला आणि तांच्या सेवनांतल्यान जावपी संभाव्य धोको फायद्या परस चड आसा अशें सरकारान सांगला। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण नियाळ घेतले उपरांत हो महत्वाचो निर्णय घेतला। देशांतल्या नागरिकांची भलायकी राखपा खातीर आनी वखदांचो तर्कशुद्ध वापर सुनिश्चित करपा खातीर केंद्र सरकारान 16 फिक्स डोस कॉम्बिनेशन FDC वखदां तयार करप, विक्री आनी वितरण करपाचेर बंदी घाल्या। FDC वखदां 2 वा चड सक्रिय वखदी घटक थारावीत प्रमाणात आसा। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या वखदांचो वापर करपाक समाधानकारक वैजकी आधार ना अशें दिसून आयले। तशेंच ह्या वखदांचो संभाव्य दुष्परिणाम आनी भलायकेचे धोके मतींत घेतल्यार ताचे फायदे मर्यादित आसात अशें स्पष्ट जाता। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण वखदां तंत्रीक सल्लागार मंडळान DTAB वेगळ्या FDC वखदांचो नियाळ घेतलो। हे खातीर तज्ञ समितीची थापणूक जाली। वैजकी नदरेन बरी नाशिल्ली वा संभाव्य हानिकारक अशी वखदां समितीन वळखून तांचेर कारवाय करपाची शिफारस केली। हो निर्णय वखदांचो सुरक्षीत आनी प्रभावी वापर वाडोवपाक मदत करतलो आनी भौशीक भलायकेच्या संरक्षणाक महत्वाचे पावल मानतात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।